अनेकदा येवपी हो उत्सव आणि त्या निमतान सगळे गोंयचे लोक जे आसात ते आडपय सुपाट वाठारांत एकठांय जमतात आणि गणपती विसर्जनाच्या निमतान वेगवेगळे देखावे मकर करून गणपतीक पावयतात. ह्या निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा दितात. त्याच बरोबर भोवमेद आणि उत्सव अशेंच रावचो आणि देवान सगळ्यांक बरी भलायकी दिवची अशें म्हाका. आडपय ग्रामस्थ मंडळ समितीचो मेंबर त्यांना या वार्षिक गणपती विसर्जन आसा आणि वार्षिक गणपती विसर्जनाचे वायस शेवटचो 5 दिसांचो ह्या सोहळा आसा. तो संबंध गोंय भरसून हांगसर लोक येतात आणि हो एक मोठ्या उत्साहान आमी गणपती विसर्जन करतात. हांगसरले गोंय भरसून लोक हांगसर जमा जातात आणि त्याच बरोबर हांगसरल्या लोकां खातीर एक मोठी पर्वणी आसा जावन आसा. आडपयचो गणपती विसर्जन म्हणजे गोंयभरांतलो एक मोठो उत्सव आसा. आडपयकारांचो हांगसर 12 कुटुंबां आणि 7 वांगडे हेंचे गणपती आसा आणि हे 12 कुटुंबां एक प्रत्येक कुटुंबाचो एक गणपती असो एकत्रीत गणपती पुजतात हांगसर आणि ते गणपती वांगडाच पायतात आणि हो जुवारी आमची नदी आहा ते हितून पावपाचो सोहळा आसा.